ऍक्च्युली आमची झिरो बजेट फिल्म, बट झिरो बजेट म्हणजे झिरो बजेट जायना हे जाणा आसतले. बट तुवें खंय अशें स्पॉन्सरशिपाक बी हें करूना? कितें आसा, जेन्ना आमी स्पॉन्सरशिपाक गेल्ले, कोणा कडेन हेल्प घेवपाक गेले तेन्ना बेजीक सांगपाची गोष्ट न्हू, बट ते सांगता कितें की कोंकणी लँग्वेज जी आसा पळय तितून समज तूं इन्वेस्ट करता जाल्यार इन रिटर्न तुका कांय मेळचें ना. ओके, हांव तुका एक सिच्युएशन दिता, तितून तूं एक्ट करून दाखय. रोमॅन्टिकली सॅड. रोमॅन्टिकली कसं करतलो? असं इमॅजिन कर ताका. इमॅजिन कर हांगा बसला ना सिरियसली ना, पहिले रोमॅन्स कर मरे आणि मागीर झपकून ड्रॉप देन हय सॅड हय, जा. चल हय. तशें कर. कम्फर्टेबल आसता तसं कर. हय आवडा ऍक्टिंग हांव दाखय. तूं एक्टिंग दाखय. हे चेडू समजा. ओके फायन. तो एक सीन असा असो की ते सैमीक म्हणटा गाडी शिकय म्हणटा तुका. सो ते कितें करता, सैमीक म्हाका प्रतीक म्हाका गाडी शिकय न्हू म्हणटा ते. सो ताका कितें म्हणटा, मातशें नोकरे कर. प्रतीक म्हाका गाडी शिकय. हाय गाइस, दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोवा प्लॅटफॉर्म. जेन्ना आमी इन्स्टा स्क्रोल करता तेन्ना युजली आमी हिंदी, मराठी वा इंग्लिश सॉंग्स खूप व्हायरल गेल्ली पळयतात. पण हालीच एक सॉंग आयला ते म्हणल्यार तू म्हजे गो, आणि हे खूप व्हायरल जाला. आणि रिसंटली त्याची जी मूवी आसा तू म्हजे हे रिलीज जाला. सो त्याच खातीर म्हजे बरोबर आसा ह्या मुवीचो डायरेक्टर प्रथमेश माणगावकर, लीड एक्ट्रेस तन्वी गोवेकर आणि डीओपी साई चोरनकर. वेलकम टू गोवा प्लॅटफॉर्म. हाय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स, बिकॉज तुमचे जे सॉंग आसा तू म्हजे गो ते अराउंड 13 लाख व्ह्यूज आयल्यात तेका. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो म्हजो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टराक वता तो म्हणल्यार तू इंजिनियरिंग कॉलेजीन शिकला, रायट? इंजिनियरिंग तुवें केला. सो ही फिल्माची आयडिया खंयच्यान आयली? पहिली गोष्ट म्हणटा ती हांव एक म्युझिक लवर. सो हांवें 2-3 म्युझिक डिरेक्ट केलेले आसा एज अ हॉबी कशें म्हणून. आनी एक सायडीन म्हाका जे कितें आमी बॉलिवूडान पळयतात तें म्हाका खूब आवडटा. सो पळयता म्हाका अशें दिसलें की कोंकणीन अशें कित्याक जावंक शकना, जे आमी बॉलिवूडान पळयतात ते आमी कोंकणीन कित्याक पळोवंक शकना. सो म्हाका एक आयडिया येयली की गडे आमी करूं शकता काय. सो एक क्रुवाक सोदपाचे हांवें प्रयत्न केले आनी टीम सोदपाक म्हाका खूब टायम लागलो. बट हांवें करून दाखयलें, टीम एकठांय हाडली आनी स्टार्ट केलें आमचें काम. आनी एट द एंड आमी सोंपयलें लायक. सो जस्ट बॉलिवूडांतल्यान पळोवन तुका आपुणूय डायरेक्ट करूशें दिसलें? अशें दिसलें. ओके. बट मेन इम्पॉर्टंट ती म्हणल्यार स्टोरी. सो फिल्माची स्टोरी कशी सुचली? बिकॉज आता तू आय गेस 22 इयर्स? 23. ओके, 23. सो युजली कशें आसता, जे रायटर्स असतात, जे बरोवपी असतात, ते जे बरयता जे आपूण अणभवतात त्यांचा जो एक्सपिरियन्स असता तो. आणि तू म्हणजे म्हणटकीर डायरेक्टली कळटा की मोगाची म्हणून. सो हो तुजो पर्सनल एक्सपिरियन्स जो तुवें बरयला स्टोरीन, काय इज इट लायक आनी कोणाच्या लायफात तुवें पळयला आनी बरयला? तू पर्सनल लायफ म्हणपाक शकता, बट कितें आसता जेन्ना आमी टीनेज एजान आसता तेन्ना आमकां खुबशे कितें पळोवपाक मेळटा. फॉर एक्झाम्पल पर्सनल लायफ जावं पर्सनल स्टोरी घेवन अशें न्हू, एक पार्ट असो आसा की हांवें घेतला. बट द थिंग इज चडशे कितें आसता, फॉर एक्झाम्पल टीनेजरान भुरगे मोगान पडटात, चेडो जावं चेडू, आनी तो आपल्याक मेळोना जावं ते आपल्याक मेळोना जाल्यार नाका जाल्यार कितें करतात आनी आपल्या लायफाक बॅड इम्प्रेशन दितात. सो दॅट हांवें फिल्मान दाखयला की हे चुकीचें आसा, आमी आपल्या लायफान फोकस करपाक जाय. सो एक म्हजो एक मोटीव आसा की म्हाका अशें दिसता, आय डोंट नो अबाउट अदर्स, म्हाका अशें दिसता तो आमी टायम आपलो वेस्ट करता. सो हांवें तो एक जो कितें सीन आसा पळय तो हांवें दाखयलेलो आसा आमचे लायक फिल्मान, की आमी अशें करूंक जायना आनी आमी कितें करपाक जाय पण आमी फिल्मान दाखयलेलें आसा. ओके, सो पर्सनल लायफ बेस्ड तुज्या?
सांगू शकता बट 100% न्हू. ओके 50%. बट अशी कितें मेसेज आसा की कोणाच्याय खातीर ना अशें पळय बेसिकली कितें आसता आमकां कोणी जाय आसता की पाकर भी ना मिला म्हाका जाय आसता एक्चुअली म्हाका ते जाय आसता बट तरी पण आमकां ते मेळना बट तरी पण एक आशा आसता की आमकां ते मेळटलें म्हणून. सो इट्स टायप ऑफ एक स्टोरी हांव समज ते चेडूं म्हाका मेळना जाल्यार एटलिस्ट हांव स्टोरी तरी करूंक शकता कित्याक म्हाका इन फेक हितून मेळटा म्हणून. सो एक ते हांवें घडोवन एक केलेलें आसा. फिल्म म्हणटकीर इट इज नॉट ओनली अबाउट डिरेक्शन, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्टर्स, मागीर सिनेमॅटोग्राफी, म्युझिक, हे सगळे तितून येता. आणि गोंयान कांय इतले करोडांची कांय फिल्म्स जायच ना, पॉसिबलूच ना, बिकॉज इतले कोण प्रोड्यूस करनात. सो तुवें कशें मॅनेज केलें हे सगळें लो बजेटान सुद्दां? मेन म्हणल्यार हांव बारीक बारीक व्हिडिओज करतालो लायक शॉर्ट व्हिडिओज, अल्बम व्हिडिओज, व्हिडिओ सॉंग्स करतालो. सो म्हाका एक नॉलेज आसलेली की फॉर एक्झाम्पल आतां सिनेमॅटोग्राफर आसा सो ते म्हणटा आपले दिसाचे अमके बजेट आसा. सो म्हाजें कशें आसतालें हांव तांकां कन्विन्स करतालो की म्हाजे कडेन बजेट ना, म्हाज्या वांगडा तूं काम कर, आमी वांगडा खंय नाल्यार खंय फुडें सरूंक शकतात अशें कन्विन्स करून हांव तेंच्या वांगडा काम करतालो. आनी तशेंच म्हाका एक दिसलें की फॉर अ लॉंग थ्रू हांव काम करूंक शकता. फॉर अ लॉंग थ्रू म्हणल्यार ओन्ली फॉर फर्स्ट फिल्म. ओके आफ्टर द फिल्म आता समज एक फिल्म जाली सो आपल्याक एक विश्वास जाता की आपण इन्व्हेस्ट करपाक शकता म्हणून. सो फर्स्ट फिल्म हांवें अशीच केली कोणाक रिक्वेस्ट करून की बाबा आमी एक फिल्म करया कोंकणी भाशेन आनी प्रमोट करया कोंकणी लँग्वेज. हांवें रिक्वेस्ट करूनच हे सगळें केलेलें आसा. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमकां दोगांयकूय एक्चुअली कोण आन्सर करता ती करात की तुम्ही कित्याक ह्या फिल्मान एक्ट करपाक ऑर एल्स सिनेमॅटोग्राफी तू ह्या फिल्माक करपाक कित्याक तुवें एक्सेप्ट केलें? म्हाका प्रथमेशान फोन केल्लो, अशी कॉन्टॅक्ट असो आमचो हे नासलो. एक तेजेच कॉलेजीन म्हाजो भाव शिकतालो सो तेंची फ्रेंडशिपी वचून ताका खबर आसलें की तेजो भाव हे करता म्हणून सिनेमॅटोग्राफी करता. सो तेणी म्हाका एक कॉल केलो की आपल्या बाबा आपण बाबा अशे सगळे रेडी आसा आपले, आपण एक म्हणजे आपली सॉंगां रेडी आसा, आपली स्क्रिप्ट रेडी आसा, इवन आमचे एक्टर्स रेडी आसा म्हणपाक लागलो. एक आमी मुवी काडपाचे आपण चित्ता, आपल्याकडे बजेट काय ना म्हणपाक लागलो, पण तू जर म्हाका आपल्याक हे करत जाल्यार आमी दोगूय बरे हे करून आमी फुडें वचया आनी बरे एक कितें कोंकणी फुडें व्हरया. म्हणजे जाता कितें कोंकणी इंडस्ट्री आतां आमी जशें तेणी सांगलेलें पयलीं की बॉलिवूडान सगळे इंडस्ट्रीज वयर आसात. बॉलिवूड आसा, टॉलिवूड आसा, मागीर आमचे इवन नेबरिंग स्टेट्स आसा तेंचे मराठी, महाराष्ट्रान मराठी बरे बरे मुवीज जाता. सकयली कर्नाटका सुद्दां आतां बरे करतात सारखे, आनी बाकी पयलींचे तर सगळे आसातूच. सो आतां आमची पळोवंक गेल्यार आमची कोंकणी लँग्वेज प्रमोटूच जायना. सो मागीर म्हाजे तकलेन तिची आयडिया आनी तेजो एक सपोर्ट असो मेळोन म्हाकाय बरें दिसलें की बाबा ह्यो असो सपोर्ट. सो आमी जर वांगडा दोगांचो जर आमी दोगूय वांगडा एक येयले जाल्यार आमी खंय तरी एक बरो आउटपुट दितले अशें आमी चिंतले. सगळेच पयशांनी जाता अशें ना, एक खंय तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. बट तुका पयलीं जाय आशिल्लें लायक तू चित्तालो की आपूण करतलो म्हणून? हय, तेणी सांगलें तेन्ना हांवें ताका टायमूय मागना, हांवें ताका डायरेक्ट हय म्हटलें. सो ह्या तुजी फर्स्ट फिल्म काय पयलीं केल्ली? हांवें हेच्या पयलीं शॉर्ट फिल्म्स केला, हेच्या पयलीं शॉर्ट फिल्म्स हांवें खूब केला. फीचर फिल्म या फर्स्ट? फर्स्ट हय, फीचर फिल्म फर्स्ट आसता म्हजें. सॉंग्स बीन खूब केल्ले हांवें हेच्या पयलीं. ओके हय. तुजें? बींग गोवन म्हाका जाय आसलेलें की हांवें कितें तरी गोंयच्या खातीर करचें, गोंयचें नांव. सो फर्स्ट म्हाका मिस गोवा टायटल मेळ्ळें 22, देन सेकेंड ही मुवी मेळ्ळी म्हाका. सो म्हजे कडेन आतां म्हणजे कितें जाय आसता न्हू चेडवा मनशाक, ते ड्रीम आसता ते हांवें ड्रीम अचीव केले. आनी प्रथमेशान म्हाका स्क्रिप्ट दाखयली म्हणजे अशें अशें आहा, सो तूं येता हांवें वाचली आनी म्हणलें ओके करया आमी. सो हेणें चान्स दिलो म्हाका मुवीन एक्ट करपाक. ओके सो तुवें राविल्लें लायक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार करतलें म्हणून? कित्याक म्हाका मॉडलिंगेन हांवें घेतलें अवॉर्ड मिस गोवाचे हितून, सो मुवीचे हितून एक्टिंगेचे हितून आसलेले. आशिल्ली पयलींच्यान ड्रीम? आसली स्कुलान करताले, कॉलेजीन करताले. सो गोंय म्हणजे कोंकणी हितून आमकां हें जाय न्हू, सो हेणें म्हाका दिलें प्रथमेशान अशें करता. हांवें म्हणलें हय करता. सो एक्टिंग सपोज नॅचरली येतली जाल्यार खंय तरी तो एक्सपिरियन्स पयलीं आसपाक जाय.
अशें म्हणटात न्ही की एक्टिंग इज लायक आमच्या रियल लायफान जे घडटा तेच आमी मागीर एक्टिंगेन तेजो यूज जाता. सो जी ही फुल फिल्म आसा तितून जो तुजो कॅरेक्टर आसा तो इन रियल लायफ तुवें एक्सपिरियन्स केल्लो? आय नो स्क्रिप्ट वाचून प्रथमेशान म्हाका म्हणपाक लागलो तुका कसले खंयचो रोल जाय, प्रिन्सी या साक्षी, हांवें वाचली. सो साक्षी म्हाका सारको सूट जाता कित्याक पॉझिटिव्ह वायब्स येता आनी आय एम अ पॉझिटिव्ह पर्सन. हांवें केन्ना कोणाक हर्ट करूंक ना, कितें म्हाका वायट दिसता डायरेक्ट तोंडार उलयता. सो म्हाजे कडेन खूब फावटी जाला म्हजी फ्रेंड्साचे म्हणजे तूं कितलेंय बरें कर लास्टाक तुका थेंगात मेळटा म्हणटा पळय तशें लायफान जाला आनी सेम सीन सेम सगळे तशें आसा. इवन म्हजी भाव मम्मी म्हणपाक लागली तुजे कडेन तशें जाता न्हू त्या खातीर हांवें तो रोल सिलेक्ट केला. रिलेटेबल. सो फिल्म म्हणटगीर पयशे खूब लागतात. सो तुवें एज डायरेक्टर प्रोड्युसर म्हणून तुवें प्रोड्यूस केलो काय प्रोड्युसर्स तुवें हाडले जे प्रोड्यूस करपाक रेडी जाले? ऍक्च्युली आमची झिरो बजेट फिल्म, बट झिरो बजेट म्हणजे झिरो बजेट जायना हे जाणा आसतले. म्हणजे जाता कितें आमी फूल जे कितें अमावंट आसा पळय आमचो तो आमी प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन आमी आमच्या प्रोडक्शनाक घेतले. ओके. आनी मनी हँडलिंग म्हणल्यार आय डू स्मॉल स्केल बिझनेस लायक फोटोग्राफी इव्हेंट्स एंड ऑल. सो म्हाज्यान जाता तशें हांवें पयशे एकठांय केले, तुका शूट केलो. म्हणजे कितें आसता आमचे कडेन कॅमेरा आसा, एक्टर आसा, बट कितें आसता इफ समज एक दिसाक शूट समज तुका भायर सरपाक जाय जाल्यार तुज्या बॉल्सान एक 10,000 तरी आसचे पडटा फुडें तुका कामाक जावपाक लागून. सो हांव कितें करतालो शूट करतालो थोडे दीस मातसो गॅप दवरतालो. सो थोडे पयशे एकठांय करतालो, इन्वेस्ट करतालो. समज नाच जाल्यार कोणा कडेन बीग अमावंट घेतालो आनी ताका थोडे थोडे करून ताका हांव रिटर्न करतालो. सो अशें करून हांवें वर्कआउट केलें. सो फुल मुवीन तुवें तुजे स्वताचे पयशे घातल्या? हय, लायक ऑलमोस्ट 40,000 म्हाका घराकडल्यान हेल्प केलो. ओके. बट बाकीचे कितें आसा तें हांवें हय. बट कितलो असो खर्च आयलो आसतलो अकॉर्डिंग टू यू? अप्रॉक्स 13-14 lakhs. इतलो आयलो? आनी ते तुवें स्वता घातले? स्टील माझे लोन्स पेंडिंग आसात. ते लोन्स हांवें क्लियर केलेले आसा. लोन काडलो? म्हणजे लोन काडटा लोन भरता. बट तुवें खंय अशें स्पॉन्सरशिपाक बी हें करूं ना? कितें आसा जेन्ना आमी स्पॉन्सरशिपाक गेल्ले हांव कोणा कडेन हेल्प घेवपाक गेले तेन्ना बेजीक सांगपाची गोश्ट न्हू, बट ते सांगता कितें की कोंकणी लँग्वेज जी आसा पळय तितून समज तूं इन्वेस्ट करता जाल्यार इन रिटर्न तुका कांय मेळचें ना. ओके. पण म्हाका जो आमच्या टिमीक एक विश्वास आसलेलो की आमी समज इन्वेस्ट केले इन रिटर्न येऊ नाल्यार ना येऊ पण आमच्या फाटल्यान लोक फिल्म काडपाक स्टार्ट करतले आनी ते आमचे परदेट आसतले. सो आमकां हो विश्वास आसलेलो. ओके. सो हांवें इन्वेस्ट करपाक फाटीं फुडें चिंतूं ना, म्हाजें जाता तशें हांवें इन्वेस्ट केलें. ओके. आनी म्हाका सायन बीन खूब साथ दिलो. कितें आसा आतां एक नॉर्मली सांगू म्हणल्यार एक सिनेमॅटोग्राफर पर डे चार्जीस आसता 10,000 to 15,000. सो आमी 90 days काम केला. ओके. सो त्या मनशान 90 days आपले दिला तेजेच कॅल्क्युलेट समज केले जाल्यार 9 lakhs जाता. सो तेणी इतको आपलो सपोर्ट दाखयलो जाल्यार हांव कित्याक करूं शकना. सो तेज्या सपोर्टान तेजो कॉन्फिडन्स पळोवन आनी हांवें इन्वेस्ट करून आमी दोगांय मेळून केलें. सो ह्या फिल्मान अशें कितें आसा जे बाकीच्या कोंकणी फिल्मांनी ना? जे कितें आमकां युथाक पळोवपाक मेळटा पळय तितून ना बॉलिवूडान ते कोंकणीन आमी करपाक सोदनात. आय डोंट नो, बट जे कितें फायटींग जावं स्मोकिंग जावं सो जे आमी पळयतात पळय बॉलिवूडान ते कोंकणीन हांवें जाल्यार पळोवना अशें. सो आय फेल्ट की आमी करूंक शकता काय म्हणून. ओके. सो एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट. सो एखाद्या डायरेक्टराक आतां तेकाच धरुया की तेका तें डेडिकेशन आसा आनी खुबशे गोवन अशे हे आसात की चड अमाउंट हे करतात पळय मागतात सिनेमॅटोग्राफीक. सो लो बजेटाक कशे तरेन कन्विन्स करप एखाद्या डीओपीक? मेन कितें आसलें की फिल्म करपाची आसली. ओके. सो आतां हांवेंनूय केन्ना फिल्म करूंक नासली. तर पळोवंक गेल्यार फिल्म करूंक ना म्हटल्यार डायरेक्ट काय कोण फिल्म असायन करना कोणाकूय सारकें आसा. सो बेसिकली तुका पयलीं सदांच लॉसानूच सदांच काम करचें पडटा खंयचोय धंदो आसूं. स्टार्टींग कितें करताय तूं, इवन आमी सुद्दां स्टार्ट केन्ना करता, इवन वेडिंग्स करता जाल्यार आमी पयलीं कितें करता एक बाबा खंय तरी फ्री शूट करूनच फुडें सरता. सो थंयसर एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाता.
तशेंच हांगारूय म्हटले ऑपॉर्च्युनिटी तर आसा, परत येतली काय ना खबर ना, कित्याक फर्स्ट आहे मागीर कोंकणी आनी कोंकणी लँग्वेज, कित्याक आमकां मेन कोंकणी आनी तेणी म्हाका कॉन्सेप्ट सांगलो की तिने सांगलें आमी अशें करतले तशें करतले, आनी इवन तेणें जशें सांगलें तशें तेज्या पेक्षा आनीक सुबेज केले, कित्याक आमकां जे आमचे सॉंग असले तूं म्हजे, हेका आमी चिंतूंक नासले की इतको आमकां मोग मेळटलो, आनी इवन रिल्स तेजे 50,000+ रिल्स काउंट आसा तेज्या वयर. हांवें आतां 4 म्हयन्या पयलीं काउंट, सध्या तर म्हाका खबर ना, बट तो पळोवन आमी इवन हे आमचे जे डॉल्बी एटमॉस करपाचे असले एका हरशी लॅक्स ऑफ रुपीज लागता करपाक पोस्ट प्रोडक्शन, आनी ते आतां इतको मोग पळोवन आमी हे लास्ट मोमेंट आमचो म्हणून आमचे फिल्म अशें आमी डिले जाले तेका लागून, कित्याक डॉल्बी एटमॉस करपाक साऊंड इतलो इझी ना आनी खूब एक्सपेन्सिव्ह, बजेटूय जाय पडटा, मोस्टली गोंयांत तशें जायना चलना, आनी तो इफेक्ट जो असता तो इमर्सिव्ह इफेक्ट असता, कित्याक जे आमी पळयता तेन्ना जशी आमी बॉलिवूड किंवा हॉलिवूड मुवी पळयता तशी दिसता विथ साऊंड, दिसता तशें, पण साऊंडान जेन्ना इफेक्ट तेन्ना तूं तो एक्सपिरियन्स तूं लिव करता, तेका लागून तेज्या खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाकाय मेळ्ळी, आनी आमी जे आमचो विजन असलो तो आमी लोकांक मेरेन. कोणाची एक्चुअली आयडिया कोणाची डॉल्बी एटमॉसाची? डॉल्बी एटमॉस आयडिया तेजीच असली. मेन म्हणल्यार कितें, तूं म्हाजे गो तूं आमची सॉंग इतकी व्हायरल गेली, केन्ना तशें चिंतूं ना की आमची सॉंग, बिकॉज खरें सांगू म्हणल्यार हांव प्रोफेशनल एज अ डायरेक्टर न्हू, एज अ लर्नर स्टील हांव लर्न करता, हांव पळोवन शिकता, आनी गोंयांत खुबशे बरे बरे कलाकार आसात आनी बरे बरे कंपोजर आसात, बरे बरे रायटर आसात, बट आमची सॉंग इतली व्हायरल गेली अनएक्सपेक्टेडली. बट अशें म्हाका दिसता की लोकांनी आमचे कितें एफर्ट्स पळयले आनी लोकांनी एफर्ट्स पळयले, सो आमी बी लोकांक कितें दिवपाक जाय न्हू, आमी लोकांक कितें दिवपाक जाय, सो दॅट हांवें अशें चिंतलें की आमी बरो एक फील दिवंक शकता क्रावडाक, आमचे जे कोण सबस्क्रायबर आसा जावं कोण आमच्या सॉंगाक कोण मोग करता तांकां आमी बरो एक फील दिवपाक शकता, म्हणून आमी चिंतलें की आमी करया. सो ते सॉंग कंपोज तुवेंच केलें? हय, सॉंग कंपोज हांवेंच केलें. सो कंपोजर तूं, डायरेक्टर तूं, स्टोरी लिरिक्स रायटर तूं, मागीर फिल्म रायटर. ओके, सो मेजर रोल तुवेंच केला. ओके. ऑल्सो गोंयांत जे डीओपीज आसात पळय ते मोस्टली मुंबय वतात वा पुण्या वतात, गोंयांत कित्याक रावनात ते? मेन म्हणल्यार गोंयांत ती ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना. ओके, फॉर एक्झाम्पल डीओपीचेच तुका हांव सांगता, आतां डीओपी समज हांगा वर्क करता, एक व्हिडिओ सॉंग करून दिता इन रियलिटी. ओके, इवन आय एम हॅव्हिंग द स्टुडिओ, इफ समज म्युझिक व्हिडिओ समज तूं करून दिता न्हू, जाल्यार हांगाचो कॉस्ट आसता विथ म्युझिक ऑलमोस्ट 25,000 to 40,000. बट तीच समज तूं बॉम्बे करतलो न्हू जाल्यार 3 to 4 lakhs स्पेंड करचे पडटा. आनी कितें जाता, डीओपीक तेंच्या वर्काक एक व्हॅल्यू आसता, सो तांकां थंयसर मेळटा, हांगा मेळना. हांगा खंय आमी कमी पडटात. म्हणल्यार हांगा तितले लोक ऑडियन्स ना, आमचो क्राउड आसा, ऑडियन्स आसा, बट कोण फुडें सरपाक सोदना, करपाक ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करनात कोण. आतां आमी फिल्म काडला, सो ही फिल्म आमी कित्या खातीर काडला, ही मेन गोष्ट एक्चुअली काडला कित्या खातीर, फाल्यां आमी आतां एक सद्याक आमी फिल्म काडला. ओके, सो आमची फिल्म पळोवन लोकांनी फिल्म ह्या भाशेन करपाक जाय. आतां मेनली कितें आसा, आतां युथूच फुडें सरतले. आतां हेज्या उपरांत जे कितें जनरेशन आतांचे आसा पळय, 21st century म्हणटात तीच फुडें सरपाक जाय. सो जे कितें हे जनरेशन आसा पळय तेच कंटिन्यू उरतले. सो नॉर्मली कितें आसता, जे कितें आमी बॉलिवूडाक पळयतात पळय ते आमकां कोंकणीन पळोवपाक जाय आसतले फुडें. सो इफ समज आमी स्टार्ट केले जाल्यार लोक कंटिन्यू करतले. अशें न्हू की आमी बजेट एक्सीड, फॉर एक्झाम्पल 13 lakhs to 14 lakhs मोडले आनी आमी बजेट कवर अप करतले आनी मागीर बिझनेस स्टार्ट करतले, ना. आमचे इतकेच म्हणणे आसा की आमचे जे कितें बजेट आसा पळय ते आमचे भरून येयल्यार पुरो, आनी आमी जे कोण फुडें फिल्म काडपाचे लोक आसात पळय तेमकां आमी हेल्प करपाक शकता. बट भरून येता बिकॉज तेजो ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग जाल्या, सो येता. सांगचें म्हणल्यार कितें, आमचो ऑलमोस्ट 2,000 crowd आसलो. 2,000 एक्चुअली 2,000 म्हणल्यार
2000 अबाव आसलो. थोडे लोक येवपाक पावना टिकेट्स घेवन सुद्धा. बट जसो ऑलमोस्ट सगळे जे आमचे 4 शोज केले ते आम्ही ऑलमोस्ट फुलूच असले सगळे. आणि तिकीटी तर नासलेत, आमचे तिकीटी ऑलरेडी सोल्ड आउट असले सगळे. ऑलमोस्ट 2000. खंय स्क्रीनिंग आशिल्लें म्हणलें तुवें? कलाग्रामी. सो तांकां कितली पर्सेंट दिवपाक पडटा? पर्सेंट न्हू, तेंचो एक स्पेसिफिक अमाउंट आसता शोचो. सो आमी 2 शो बूक केलेले. सो आमकां तेंकां 40,000 दिवचे पडले. ओके. सो बाकीचे येतात पूण होप आसा की फुडें सपोज आसा. पण कितें आसा, आतां आमकां सपोर्ट केलो लोकांनी. ओके, आमी एक शो केलो. ही फिल्म समज तूं गोंयानूच करतलो जाल्यार तुका कांय बेनिफिट्स मेळना. आतां आमी कितलेय शो करूं तितल्या पुरतीच ते आमचे कवर अप जाता. आतां मेन म्हणल्यार कितें, आमचे मेन म्हणल्यार सिनेमॅटोग्राफर. आतां तुका बजेट सांगला 13 to 14 lakhs सारखे. हे आमी मोडल्यात पयशे. हेच्या भायर आतां फॉर एक्झाम्पल सिनेमॅटोग्राफराक समज एक अमको अमाउंट समज प्रॉफिटान म्हणूंक जाय केन्ना, जेन्ना सिनेमॅटोग्राफर जेन्ना तूं पे करता तेन्ना. सो आतां हें सगळें अनपेड जाला. अनपेड जावन इतलो जाला. सो हेजे उपरांत हांवें थोडे अमाउंट म्हाज्या आर्टिस्टांक पे केले म्हणजे आनी अमाउंट एक्सीड जातलो. आनी तो अमाउंट एक्सीड जातकच मागीर प्रॉफिट. बट हांव सांगू म्हणल्यार प्रॉफिट मेळटलें म्हणून हांव चिंतत ना. बिकॉज हांव जाणा गोंयची इंडस्ट्री खंय आसा ती आनी खंय पावंक शकता ती. आमकां अकॉर्डिंग टू यू जातली फुडें जातली. बट केन्ना जातली, जेन्ना कोंकणी लँग्वेज आहा ती भायर वयतली आउट ऑफ द स्टेट. डब जावन जेन्ना भायर वतली पळय तेन्ना बजेट हे जातले. बट आमी अशें चिंतू ना की आमचे बजेट कवरअप जातले म्हणून. सारकें न्हू. आमी इतकेंच की लोकांक एनकरेजमेंट मेळटा आनी फिल्म इंडस्ट्री मातशी फुडें वचपाक आमच्यान जाता तशें. हो, आणि इवन जो आमकां लोकांनी सपोर्ट दिलो सगळ्या ऑडियन्सांनी तो पळोवन आमकां आनीक बरें दिसलें. आमी विथ जेन्ना स्क्रिनींग केल्ली तेन्ना आमी क्रावडा मदीं रावन तेंची जी जे आमच्या बद्दल तेंचे इतले थॉट्स असले, व्ह्यूज असले ते आयकून सुद्धा आमकां खूब बरें दिसलें. सो आनी नॉर्मली हांव म्हणल्यार एक नॉर्मल मनीस, तो एक नॉर्मल मनीस. बट एक अनफॉर्च्युनेटली इतलो क्रावड आमकां मोग करता पळोवपाक बरें दिसता. हो, आणि इवन जो एज हे आसलो म्हणजे जे पयलो इंटरॅक्ट जाल्लो ते एक अराउंड एक कपल असली, तेंची एज अराउंड 60 to 70 मध्ये. तेंकां जर मुवी ज्या भशेन आमी जसो युथाक धरून जर काडला, तेंकां जर पयले दिवन म्हाका म्हणपाक कितें मुवी म्हणपा लागली आमकां अशें ते आयकून ते काळी सुद्दां मातशें अशें हे जालें. आणि इवन जो आमचो जो सगळ्यांचो रिस्पॉन्स आसलो तो आयकून आमकां खरें दिसलें की तेन्ना बजेट लागना, तेन्ना एक सॅटिस्फॅक्शन आसता न्हू जी आमी बाबा इतल्या वर्सांची मेहनत केला ती ते दिसा कळ्ळी की जी बाबा आमी केला ते बाबा. कितली वर्सां लागली? 5 वर्सां लागली टोटल 5 वर्सां. हय, म्हणजे सगळे स्टार्टिंग पासून स्क्रिप्ट म्युझिक बीन सगळे प्री प्रोडक्शन. हय, प्री प्रोडक्शन. आणि शूट करपाक कितलो टाइम लागलो? एक्चुअली 9 months लागले. बट आमी 2 वर्सां घेतली बिकॉज आमचो जो एक्टर आसा सॅमी तो भायर आसता, भायल्या गांवान आसता. सो ताका तो 3 महिने खातीर येता. आमी टाइम घेता मागीर तो वयता. ओके. हय, त्याचे 2 ड्युरेशन रावचे पडले आमकां. आमचो मेन एक्टर आसा तेणी खूब एफर्ट्स दाखयले हय टुवर्ड्स कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री. एक्चुअली कशें आसता, एक भुरगो 6 महिने पयस आसता आपल्या फॅमिली कडल्यान, फक्त 3च महिने आसतात. ते सुद्दां 3 महिने म्हाका तेणी दिले. 2 वर्सां आपली. सो इट इज बिग फॉर आवर प्रोडक्शन. सो कितलो असो म्हणल्यार आता शिफ्ट कशे असताले तुमचे? मॉर्निंग इव्हिनिंग शिफ्ट अशें ना, आमी येताले मॉर्निंग स्टार्ट करताले आनी फुल डे आमी करताले. सो आमी मार्क पासून टाइम वेस्ट करनाले. हय, सो मॉर्निंग स्टार्ट करता नाईट कवर ते आमकां एक बेगिना न्ही. इवन तेजे जे सॅमीचे डेडिकेशन असले ते नेक्स्ट लेवल असले. तेजो आमकां व्हडलो खरो सपोर्ट असलो, कित्याक तेजे तेका जेन्ना सांगताले तेन्ना रिटेक्स तेजे पडनासलेले. तो तेणी म्हाका सांगलेले की आय एम नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर. बट म्हाका तेजे बद्दल कितें अशें दिसलेलें, अशें म्हाका दिसलेलें की तो प्रोफेशनलिटी दाखवूंक शकता तेजे एक्टिंगेन. बट तो म्हणटा ब्रो आपण प्रोफेशनल एक्टर न्हू. हांवें म्हणलें तूं करूंक शकता, तूं फक्त यो आमी वर्कआउट करया. आनी खऱ्यांनीच आतां एक्झाम्पल तेका हांवें स्क्रिप्ट दिलेली 3-4 महिन्या पयलीं दिलेली. ओके. सो तो स्क्रिप्ट वाचनासतना सुद्दां येतालो एक्चुअली. तो डायलॉग घे आतां दिसतलो हो स्क्रिप्ट घेवन बसतलो. पळोवपाक गेल्यार जेन्ना कॅमेरा स्टार्ट करता तेन्ना डायलॉग तेजे स्टार्ट आसताले. इवन हांव केन्ना केन्ना चुकतालो बाबा हे डायलॉग हांव खंयचे हे दिसता. सो तो आपल्या डायलॉगाचेर फोकस आसतालो. सो म्हाका खूब बरें दिसलें की तेणी आपले 100% दिले म्हणून आमच्या फिल्माक. आनी तेज्या खातीरूच ही फिल्म आयज हांगा आसा. आनी ते तेजे एफर्ट्स आहा ते लोकांनी सगळ्या ऑडियन्सांनी आमच्या स्क्रिनीचेर पळयल्ले आसा. इवन
तो सुद्धा थंय असून सुद्धा त्याका तो सांगी भरपूर डीएम्स पडलेला म्हणून इतके सारखे सगळे हे करतले ऍक्टिंग खातीर. कित्याक आम्ही सगळे सांगू शकना, लोकांनी एक्सपिरियन्स केला त्याची जे जो त्याचो हार्डवर्क आसा तितून. त्याची फर्स्ट फिल्म ही? हय त्याची बीन फीचर फिल्म सगळ्यांचीच फर्स्ट आसली. सो तू फुल टाइम ऍक्टिंग करता? दुसरो फ्रीलान्स. ओके, बट हेजो आता कितें फायदो पडला, कितें इफेक्ट जाला पॉझिटिव्हली ऑन युअर करियर? करियर म्हणजे अशें पॅशन म्हजी मॉडेलिंग एक्टिंग प्रोफेशन न्हू. म्हणजे प्रोफेशन म्हाका जनवरां लायक, सो रेस्क्यू करता, तांकां ट्रीट करता, स्ट्रे डॉग्स. Okay. सो तितून फुल टाइम. सो हे पॅशन. बट हो एक स्टेप तुका मेळ्ळो न्ही मुखार कितें तरी करपाक. सो कितें प्लॅन आसा गोंया भायर? पंजाब बॉलिवूड मेळ्यार तशें शूट्स बीन वयता, शुटिंग सपोज मुवी बीन मेळ्ळ्यार करूंक शकता. सो तुमचो फर्स्ट डे शुटाक कसो आशिल्लो सेटाचेर? फर्स्ट डे आम्ही पहिली सगळी जण आम्ही गणपती देवळानूच मेळ्ळी. मॉर्निंग आमचो प्लॅनच असलो सगळी फुल एक्टर्स सगळे. ओके. सो आम्ही ठरयल्ले की पहिली कितें आसा देवाच्या कडे सगळे जावन आमची पूजा बीन करून स्टार्ट करूया. सो मॉर्निंग आम्ही देवळान गेले, गणपतीच्या म्हापसा देवळान, आणि मदीं ब्रेक घेऊन डायरेक्ट लंच, आफ्टर लंच आम्ही स्टार्ट करता तशें केल्ले. सो फर्स्ट डे सारको बेस्ट आसलो. आणि इवन आम्ही जसे दिसोकूच ना की आम्ही सगळे असे फर्स्ट टाइम बीन मेळ्ळा, पण जे आमचे सगळ्यांचे इंट्रोडक्शन असले, जी आमची बॉन्डिंग जाल्ली. आमचे जे प्रोडक्शन जावं आमी एक फिल्म काडलेली आसा तितून आमी एक फॅमिली कशे वर्क करताले. अशें दिसनासलें कोण हो भायलो जावं हो एकूच दीस खातीर येयला शुटिंगेक. आमचीच फॅमिली कशी दिसताली. आमी वांगडा रावताली, इवन टायम स्पेंड आमी वांगडा करताले. लेट समज जालो जाल्यार तो केन्ना आमगे रावतालो. अशें दिसतालें की सगळे आमचेच कशे, आनी आमी मेळोन काम केला. सो आमी मेळोन काम केला म्हणून आमी आयज हांगा आसा. कितें फनी इन्सिडंट याद येता लायक सेटाचेर जाल्लो? इन माय डिरेक्शन ओके, हांव फनी आसता आनी सिरियसूय आसता. बट इन माय वर्क हांव जेन्ना सिरियस आसतना कोणी हांसपाक जायना. सो तो म्हाजो एक मेन हे आसता. आनी हांसपाक जायना आनी सिरियस रावपाक जाय. ओके. म्हाज्या फुडल्यान जाल्यार तो म्हाजो एक वर्क म्हणजे काम करपाची पद्धत म्हणूं शकता. सो आनी एक आतां सीन समज केलो ओके, मेन म्हणल्यार आमचे जे कितें एक्टर्स आसात ते सगळे प्रोफेशनल एक्टर्स शिकून येयलेले अशें ना. प्रोफेशनल एक्टर्स आहा शिकलेले, बट थोडे जे न्यू कमर एक्टर्स आहा पळय तेंकां आमी एक्टिंग शिकयलेली आसा. ओके, हांवें तांकां इतकेंच सांगलें की तुमी फक्त एक इंट्रस्ट घेवन येयात. तुमचे कडेन एक्टिंग स्किल्स ना, एक्सप्रेशन तुम्ही दिवपाक शकना, लेट इट बी. हांव तुमकां एक्सप्रेशन्स दाखयता कशें करून. चेडो आसा चेडू आसा, हांव तुमकां एक्सप्रेशन दाखयता, बट एक इंट्रस्ट आसपाक जाय. ओके, हांव तुका एक सिच्युएशन दिता, तेतून तूं एक्ट करून दाखय. रोमॅन्टिकली सॅड. रोमॅन्टिकली कसं करतलो असं इमॅजिन कर ताका. इमॅजिन कर हांगा बसला ना सिरियसली ना, पहिले रोमॅन्स कर मरे आणि मागीर झपकून ड्रॉप दे आणि सॅड जा. चल तशें कर, कम्फर्टेबल आसता तसं कर. हय, आवडा एक्टिंग हांव दाखयता. तू एक्टिंग दाखय. हे चेडू समजा. ओके फायन. तो एक सीन असा असो की ते सैमीक म्हणटा गाडी शिकय म्हणटा तुका. सो ते कितें करता, सैमीक मग प्रतीक म्हाका गाडी शिकय न्हू म्हणटा ते. सो ते कितें म्हणटा, मातशें नखरे कर. प्रतीक म्हाका गाडी शिकय. इतलें न्हू, फॉर एक्झाम्पल प्रतीक म्हाका गाडी शिकय न्हू. म्हणटा ते. सो ते इंटेन्स हांवें दाखयले नखरे, सो ते हांवें दाखयलेले आसा. सिरियसली केला जाल्यार मग कळना न्हू. तुवें एक्टिंग केल्या पूण एक्टिंग करू ना, सो तेमकां प्रतीक गाडी शिकय न्हू. सो दाखयतालो, बट ऑन द सेट ते डिफरन्स दिसता तुका. एक टेकाक नासलेले, तो खूप एंगलाक येतालो. मग आमकां त्या टायमार कळनासलें कित्याक घेता. आमी वाजयताली, थकताली न्हू. मागीर कळ्ळें फिल्मान फिल्म पळोवना बाबा हेणें कित्याक तरी यूज जाता. कितें आसता आतां नॉर्मली समज तूं एक्टिंग करी, प्रतीक म्हाका गाडी शिकय न्हू, सो हे तूं इंटेन्स दाखयता जाल्यार
म्हणजे आखी जी फिल्म आसा पळय ती सिरियस हितून जाता. सो आमी सम ऑफ द पॉइंट सिरियस आसा ते सुद्दां कॉमेडीन तुका करचे पडटा रोमॅन्टिकली, जे सिरियस आसा तुका सिरियसान करचे पडटा. सो खुबशे कितें लायक बॉडी बिल्डअप लायक जे कितें बॉडी बिल्ड करचे पडटा आमकां हितून फिल्मात एक स्ट्रक्चर रेडी करचो पडटा. सो हितून हय. ओके, बट तुमकां तिगांयकूय ऑन इंडिव्हिज्युअल लेवल कितें चॅलेंजीस फेस करच्यो पडल्यो इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर, एज डीओपी म्हणून तुका, एक्ट्रेस म्हणून तुका आनी डायरेक्टर म्हणून तुका? इंडिव्हिज्युअल चॅलेंजीस म्हटल्यार आता जेन्ना आमचो शेड्यूल ठरतालो म्हणजे आता आमी विकली प्लॅन करताले की ह्या विकान आमी खंयचे खंयचे कितें करताले ते एक्झॅक्टली. सो आमी कितें सगळ्यांचो टायम शेड्यूल चेक करचो पडटालो. सो बेसिकली जातालें कितें आतां प्रथमेशान सांगलें म्हाका की हे दिसा हे करता हे दिसा ते करता. सो डेट्स बूक जाले. केन्ना केन्ना आमकां शूट्स जाताले म्हणजे म्हाजे पर्सनल शूट्स जाताले ते मागीर ते कॉपअप करपाक मागीर ते खूब प्रॉब्लम जाता. सो तशें आमी आनी मेन म्हणल्यार कितें आतां तेणी म्हणल्यार तेका शूट्स येता म्हणून आतां हांव एक डेट फायनलायज करता. ओके 18th नोव्हेंबर. सो 6 o'clock शूट आसतलो. ओके ऑन द स्पॉट जे कोण एक्टर्स असता पळय ते म्हणटा आमकां ट्रॅव्हलाचे प्रॉब्लेम जाले सो आमी लेट पावतले. ओके आनी हो 6 o'clock येवन रावता. ओके केन्ना केन्ना कितें प्रॉब्लेम जाता एक्टर्स टायमार पावता बट तो म्हणटा आपली गाडीचे कितें प्रॉब्लेम जाले जावं ट्रॅफिक आसा. सो आमकां न्हू सगळ्यांक अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. अशें कोणाचेर तापोवंक जायना आमी की तूं कित्याक लेट पावलो कळ्ळें तुका टायम दिल्लो. आमी तशें वर्क करनाले बिकॉज आमी अंडरस्टँडिंगान वर्क करता. एक्टर जावं सिनेमॅटोग्राफर जावं कोणी जावं आतां फॉर एक्झाम्पल कोणी आतां सांगलें निमीत सांगू जावं कितें सांग कितें आसा एक अंडरस्टँडिंग आसता की हो एक मनीस म्हाज्या खातीर येता पयसून. सो आमी ताका एक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. तो कसोय जावं तेच्या मनान आहा म्हणून तेणी आयज म्हाज्या खातीर तेणे म्हाज्या वांगडा काम केलें डीओपीन तेच्या मनान आसलें म्हणून. बट ऑल द टायम 100% तो म्हाका दिवंक शकना न्हू. बट जो कितें टायम दिता पळय तेन्ना त्या टायमार तेका व्हॅल्यू दिवपाक जाय. हांवें जावं आमची प्रोडक्शन टीम सो हांवें फिल्म स्टार्ट जावचे पयलींच सगळे एक्टर्स जावं इवन डीओपीक सांगलेलें कितें आसा कोण तुमच्या वांगडा कोण कितें रॉंग उलयता तेमकां फुडले आन्सर तुमी करूंक जायना बिकॉज आमी व्हडले प्रोडक्शनान शूट करनात आनी आमकां कोण पे करना हितून. सो आमी अंडरस्टँडिंगान फुडें सरता. म्हाका चॅलेंजीस आमकां सकाळचे न्हू रातचे म्हणून टायम आसतालो. म्हाजो टायम कितें हांव रातचे बियान न्हिदता आनी सकाळचे लेट उठता. सो म्हाका तितून एक प्रॉब्लेम जालो. आनी एक म्हणटा ते म्हाका शुटिंग्स आसताली फोटोशूट बीन म्हाका ट्रॅव्हल करचें पडटालें. सो तेका हितून सो मेन म्हणटा ते हांवें म्हज्या टायम फिल्मांक दिला आनी म्हज्या बाकीच्या कामांकूय दिलो. ओके सगळेंच सांबाळचें पडटा न्हू. ओके, तुम्ही लास्टाक सस्पेन्स सोडला की पार्ट 2 येवपाचो आसा म्हणून. सो तो पार्ट 2 कितें येतलो, कितें सांगपाक सोदता तुम्ही अबाउट पार्ट 2? पार्ट 2 जेन्ना येतलो तेन्ना लोकांक कळटलें. बट ऑलरेडी तकलेन आसा कितें येवपाचें आसा तें? सगळे रेडी आसा. ओन्ली शूटिंग स्टार्ट जावपाची आमची बेगीन. ओके फायन. सो मागीर परत फुल प्रोसेस तुमकां स्टार्ट करचो. आणि इवन आमचे कितें कास्ट आसा ते सुद्दां आमी सगळे हिडनूच दवरलेले आसा. सो आता तुमची डायरेक्ट कास्टिंग जाल्ले आसा. फक्त शूटिंग चालू करपाची आसा. ओके ओके. सगळे प्री प्रोडक्शन रेडी. बट आता तुमचे दुसरे परत स्क्रीनिंग केन्ना आसा फिल्माची? आफ्टर आता पहिली गोष्ट म्हणजे आमची आता इफीक आसतले फिल्म. ओके हय. सो आफ्टर द इफी आमी एंड ऑफ द नोव्हेंबर जातले ना ते. हय. सावथान हाडपाक आमी ट्राय करतले. ओके. इवन आमकां मुवीज पळोवन तेंचेच फॅमिलीनी आनी आमकां परत केन्ना कित्याक ऑडियन्साचो भरपूर हे मेळ्ळा आमकां. जे कोणी पळयलेले आसा पळय तेच सांगता. क्रिटिकल कमेंट्स आयल्या? क्रिटिकल कमेंट्स म्हणल्यार कोणाक आवडुना बी? ना कांयच ना. सगळे पॉझिटिव्ह. अजून तरी कानार काय नेगेटिव्ह कमेंट्सूच ना. सगळे पॉझिटिव्ह. परतून केन्ना होच क्वेश्चन म्हाका पळयलेले आसा पळय तेच परते पळोवंक सोदता. म्हाका शॉक दिसता की हेणी तिकीट बूक केली हो कित्याक पळोवंक सोदता. सेम मनशान मेसेज केला. एक्झॅक्टली. आणि जे लोक पावोंक ना न्हू ते सांगता आमकां मातशें आपल्या फॅमिलीक घेवन येवंक जाय. म्हणजे जे आता एक पर्सन एका फॅमिलीचो येयलो जाल्यार ते म्हणटात ना आता म्हाका आपल्या फॅमिली वांगडा येवंक जाय कित्याक तेंका सुद्दां एकूच क्वेश्चन म्हाका सदांच एकूच आसता की बाबा तुमची फिल्म परत केन्ना येतली. सो हेज्या खातीर बिगिनच आमी सारकी एक्झॅक्ट डेट आउट करतले. दिवाळी जावन सोमते आमी डेट आउट करतले बुकींग करून कित्याक आमकां थिएटराचे बुकींग खातीर आमी मातशें रावला. ओके. जर हांवें तुमकां सांगलें की ह्या फिल्माक रेट करात आउट ऑफ 1 to 10 जर तुम्ही कितले करतले?
प्रत्येक डायरेक्टर आउट ऑफ 10 5 matches pan 7. 6.5. ओके. एज डायरेक्टर म्हणून जर तुम्ही त्याका कितले रेट करतले एज डायरेक्टर? एज डायरेक्टर 8.5. तो मात्र 1.5 खंय गेला तो सांग. ना 8.5 कित्याक काय विचार बिकॉज हांव प्रोफेशनल काय न्हू. 8 दोनूय सांग एक्चुअली. 8.5 कित्याक तो मिस केला तो कित्याक? 8.5 बिकॉज जे काम करतालो तो डेडिकेशन पहिली गजाल एक एक सीन तो म्हाका काड म्हणटालो म्हाका वाजतालो. काय सिरियसली सांगता कित्याक हेजेर आमची खूप हे जाताले अरे कित्याक परत काडटा कित्याक एक फ्रस्ट्रेशन असता. तू दिसाक 10 वरां काम करता इवन तू रातची आता सकाळी तिने सांगलेल्या प्रमाणे सकाळी सॉंग स्टार्ट जाताली रातची जर 10 जाला किंवा 11 जाला शूट 2 खबर तुझे 6 ते 10 मेरेन कितके वरां जाता काउंट एकाच जाग्यार असताय तू म्हणजे शूट करून करून. मेन म्हणल्यार कितें आता आमच्या फिल्मान खास कितें आतां विचारले बद्दल क्वेश्चन मेन म्हणल्यार कितें बॉलिवूडान काय दाखयतात 3 एंगल्स दाखयतात 3-4 एंगल्स दाखयतात ते आमकां कोंकणी लँग्वेज खंय ना खंय कमी पळोवपाक मेळटा. सो हांवें कितें केलेलें आसा आतां फॉर एक्झाम्पल हो सीन आसा ह्या आयडीनसून जाल्यार हो सीन फूल 1 मिनटाचो फूल हांव करून एक्टिंग करून घेता एक्टरा कडल्यान एका शूटिंग करून लायता सेम हांव त्या आयडीनसून काडून लायता फूल एक्टिंग म्हणल्यार फॉर एक्झाम्पल बाबा कट कंटिन्यू थंयसून करना हांव फूल एक्टिंग तेंच्या कडल्यान करून घेता मागीर थंयसून करून घेता ह्या आयडीन डीओपी शॉट आला त्या आयडीन एक्टरी करता. सो तुका एकला पाशेस आशिल्ले ना बट खूब पण पळोवंक गेल्यार एका म्हणटा प्रोफेशनल काम एक्चुअली कित्याक खंय मिस आउट जालो जाल्यार आमी ऍडजस्ट करू शकता खंयसून. आणि बट तुका डायरेक्टिंगाचे खंयच्यान हें जालें कळ्ळें? मेन म्हणल्यार कितें हांव इन अ ग्रुप हांव एज अ खंयच्याय ग्रुपान हांव समज आसा न्हू जाल्यार एज हांव लीड कसो हें करता. लीड म्हणल्यार कितें म्हाका सांगपाक आवडटा बिकॉज आय नो वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग आय कॅन जज की कितें रॉंग आसपाक शकता कितें रायट आसपाक शकता. सो अशें म्हाका दिसलें की हांव डायरेक्टर जावपाक शकता म्हणून. आनी कितें आसा आतां तूं म्हाका सांगशीत की म्हाका सांग कशी एक्टिंग करता तुका सांगूंक शकता बट एक्टिंग तुका हांव सांगपाक गेलो न्हू जाल्यार हांव इतलो बेस्ट करचो ना बट तुका हांव सांगपाक शकता कितें एक्सप्रेशन दिवपाक जाय खंय. आता फॉर एक्झाम्पल म्हणल्यार तुका व्ह्युअर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूतल्यान कशें कितें बरें दिसतलें तें तुका खबर करून काडटा करून काडटा ऑन ग्राउंड जायना एक्टिंग कर म्हणून जाल्यार हांव खंय ना खंय कमी पडटलो बट कितें आसा हांव तुका तेच तुज्या कडल्यान तुका हांव शिकोवंक शकता की हे कशें करपाक जाय. ओके. रेटिंगाचेर आशिल्ली आमी 1.5 कित्याक गेलो 1.5 टायमिंग एक्झॅक्टली. तुजी रेटिंग? तिका 7 दिवंक शकता कित्याक तो सगळी कामां म्हणटा एकूच हितून करता पळय सर आतां हें केलें तें करतलो म्हणजे ऑलराउंडर म्हणटा पळय तो तसो आसलो तो. म्हणजे आतां यो शूट घेतलो न्हू तेजे खूब टेक्स घेतालोच तो मागीर मातशें 15 मिनटां भितर न्ही घेवया न्हू आमी ना जातालें कितें जाणा आतां एक शूटिंग समज सांगलें एक नॉर्मली फ्रँकली उलयता ते सगळे म्हाज्या घरा कडेन येताले. आतां शूटिंग आमी केली न्हू जाल्यार म्हाजी मम्मी कामाक वयता म्हाजी भयण कामाक वयता म्हाजो पापा कामाक वयता हांव एकटोच आसतालो. सो फॉर एक्झाम्पल एका शूटिंगाचें काम दिलें न्हू जाल्यार हे म्हाज्या वांगडा इतले टायम रावलात सो एमकां हांव उपाशी काय धरूंक शकना. सो एमकां शॉपा वयल्यान एक हाडचें पडटा जाल्यार मम्मीक सकाळी रांदून दवरचें म्हणचें पडटा. सो म्हाका सगळें मॅनेजमेंट करचें पडटा. म्हाज्या फ्रेंडाक म्हाज्या ब्रो म्हाज्या एमकां कितें सॉफ्ट हाडून दिलें म्हाका सो हांव सगळ्या कडेन तकली दवरची पडटा बिकॉज पळय इफ समज हांव कोणाक म्हाजो एसिस्टंट दवरता जाल्यार तो म्हाजें काम करता बट हांव तितून इन्वेस्ट करूंक सोदना बिकॉज म्हाजे कडेन तें बजट ना. सो म्हाका सगळें पळोवचें पडटा एज अ प्रोफेशनली म्हाका एक्टिंगेचें पळोवचें पडटा तेजेरूय शॉर्ट्साचेर नदर दवरची पडटा. दुसरी गजाल ते म्हाज्या तर इतले टायम स्पेंड करतात सो तेमकां म्हणून उपाशी हांव दवरूंक शकना न्हू. सो म्हाका तेंय वर्कआउट करचें पडटा आनी खरें सांगूंक म्हणल्यार तेमी खूब म्हाका अंडरस्टँड जालें. आतां कितें केन्ना केन्ना कितें जाता च्या आमची लेट जाता जेवण आमचें केन्ना केन्ना 4 जाता आनी अशें न्हू की ना आमकां जेवण कित्याक टायमार मेळना अशें म्हणनात पूण आमी अंडरस्टँड जाता सो अंडरस्टँडिंगान आमी फुडें सरलेले आसा. सो सगळें मॅनेज करता म्हणल्यार म्हाका टायम लागता. सो
सो मॅनेजमेंट माझे चुकता म्हणजे कित्याक आता एक समज फिल्म करतलो, आता तुम्ही आमची फिल्म पहिले जाल्यार तुमकां कळटलें क्रेडिट स्कोर आहा तो खूप कमी आसा. आता एक कॉस्ट्युम डिझायनर म्हणल्यार कॉस्ट्युम डिझायनराचे सगळे आनी आर्टिस्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल कपडे खंय घालपाचे तेंय म्हाका सांगचें पडटा. फॉर एक्झाम्पल तुमकां फूड जे कितें टायमींग असता जावं तेंका कितें दिवचें असता कोण वाडटा पूण सगळे जे क्रेडिट्स असता तुका सो ताका क्रेडिट्स दिवना, सगळे क्रेडिट म्हाका. हांवें सगळे कपडे सिलेक्शन हांवें केलें जावं मागीर कितें खावपाक दिवपाचें तेंकां अरेंजमेंट करचें पडटा. फॉर एक्झाम्पल कोणाक कितें पर्सनल काम येयलें जाल्यार तेंकां सांगचें पडटा म्हाज्या तेका वचून येवं न्ही, हांव तेदो म्हणल्यार तुमच्या वांगडा उलयता. फॉर एक्झाम्पल एमकाय बिझी दवरचें पडटा बिकॉज तेंकां वाज येता. तो म्हणटा ब्रो म्हाका अर्जंट एक शूट दिला 2 वरां भितर आपूण करून येता. तो म्हणटा ब्रो तूं करून यो बिकॉज तेका आडूं शकना बिकॉज तेजे ते पोट. सो सगळें म्हाका पळोवचें पडटा. बट ते 3 खंय गेले ते सांग. 3 खंय गेले ऑनेस्ट रिव्ह्यू दी. इट इज रिअलिटी न्हू. तो तापतालो चड आमची उपाशी काम केला म्हणजे टाइम आता 2 जेवपाचो आमी 4 बीन जेवताली खूप मेहनत करताली. केलें रोखडो तापतालो. सारकें जमलें तेका सारकें परफेक्ट जमलें आसलेलें हेजेर तापयला मागीर हेजेर गावलो तशें. मग तेणें हे तापयला म्हणून हे पिक्चर बऱ्या भशेन जालो. मेन म्हणल्यार एक लास्ट गजाल सांगता. म्हाका न्हू खूब जाणांनी अशें जज केलेलें आसा एज पर माय एज. ओके सो एक्टर्सांक हांव रॉंग म्हणना, तेंची मिस्टेक ना. आता माझे लीड एक्टर सद्याक हेच 25+ आसा, तो 25 आसा, तांचो सॅमी आसा 25+ आसा. सो कितें आसा आता माझी एज तेन्ना 19 आहलेली. ओके आनी हांव तेंकां सांगता अशें करा तशें करा. सो कशें आसूं तें तापून सांगू जाल्यार कशें सांगू कोणाक जाल्यार कोणाक ते वायट दिसतात कित्याक फॉर एक्झाम्पल म्हाका कमी एक्सपिरियन्स आसा तेंकां चड एक्सपिरियन्स आसा लायफाचो म्हणटा आमी पावसाळ्यात चड घालता तशें. सो तेमी चड एक्सपिरियन्स केलेलो आसा म्हाज्याकून. बट म्हाजें एकूच विजन आसा की आमकां एक बॉलिवूडा भाशेन कोंकणी फिल्म जाय इतकें. आनी म्हाका लोकांचे एटिट्यूड रिस्पेक्ट म्हाका काय पडलें ना. हांव तुका काम सांगता तूं कर. म्हाका परफेक्शन जाय आनी म्हाका काय ना. तुवें म्हाका डिसरिस्पेक्ट केलो न्हू फाटल्यान जाल्यार पता येता. बट एट द मुमेंट करनाका. तुका हांव सांगता तोंडार करनाका बिकॉज हांव तेन्ना मातसो हायपर आसता. कित्याक आतां फॉर एक्झाम्पल एका सीन सांगलो ओके हांव कसो एक्टरांक बऱ्या भशेन अप्रोच कर अशें जायना तशें कर. बट एक्टर्सांनी न्हू रियलिटी फॉर एक्झाम्पल मनानसून आयकपाक जाय. अरे वायट तशें आसना. हांवें एक्टर्सांक फर्स्ट सांगून कितें हाडलेलें तुका समज मनान आसा की तुका एक्टिंग कितें करपाक जाय जाल्यार तूं यो. तुका घरा कडेन तुजो टायम पास जावपाक जाय तूं हांगा येनाका. तुमकां स्ट्रिक्टली सांगलेलें तुमकां एक इंट्रस्ट आसपाक जाय. म्हाजे कडेन एक इंट्रस्ट आसा म्हणून हांवें इतले वर्सां म्हाज्या फिल्माक काम केली. तेका इंट्रस्ट आसा म्हणून एक एक्झाम्पल तुका सांगता 9 months कंटिन्युअसली वर्क करपाक फकाणा विथआउट एनी मनी. तूं म्हाका सांग तेणी कित्याक काम केलें बिकॉज ऑफ इंट्रस्ट. सो म्हाका एक्टर्सा कडल्यान कितें जाय तुमचो इंट्रस्ट. आता फॉर एक्झाम्पल सांगलें तल्ली असो सीन आसा असो कर हांव अशें न्हू. सो तेणी आपले इनपुट्स घालपाक जाय. आनी जेन्ना एक्टर जेन्ना आयकना आनी आमी हांगा बेश्टे फकाणां करपाक गेली आनी पिक्चरूच काडलें मरे अशें जाता मागीर ते अशें कोणें म्हणलें. सो अशें जाता कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें. सो खुबशी अशी गोश्टी कितें आसा कोंकणी फिल्मान आमी न्हू एक प्रायोरिटी धरूंक शकना. आता तेणी म्हणलें पळय की आपले फूल टायम एक्टिंग न्हू. हांव म्हणटा कित्याक न्हू आसपाक जाय आनी करपाक शकता. बट तेजी मिस्टेक करूं शकना बिकॉज गोवन डायरेक्टर गोवन फिल्म मेकरूच फुडें सरना ह्या भाशेची फिल्म करपाक सरना बिकॉज तेंका ऑपॉर्च्युनिटी स्वताक मेळना आनी करूंक जाय. सगळे आमकां मेळना. आता जर हांवें म्हाजे स्वता करून आसलें हांव करूंक पावसो नासलो. तेणी स्वता करून करूं कित्याक स्वता आपली पयली ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाक जाय. कित्याक बेस दाखोवपाक जाय. जेन्ना सगळे आता इतको आता फर्स्ट अटेम्प्टान आमकां खरें सांगता आमकां कंटेंट क्रिएटर जे इन्फ्लुएन्सर असतात आमच्या हितून काम केल्यात. बट खुबशे जाणांचो आमकां सपोर्ट मेळोंक ना. म्हणजे हरशी एक जर खंयची एडवर्टायज करता जाल्यार कितले कंटेंट क्रिएटर रील्स करता पण आमचे कडेन तेंका दिवंक जावंक ना. कित्याक आमी तेंका जो तेंका अमाउंट जाय आसलो तो आमी पे करूंक शकना.
एक सोपीशी गोष्ट सांगता. इफ समज आमकां समज मनी करपाक जालें न्हय फिल्मान, जाल्यार आमी व्हडली व्हडली ऑफरी हे करतात. आता तुका एक गोष्ट सांगू, माझ्या फिल्माक एक ऑफर येयला की आम्ही तुझी फिल्म विकती घेता म्हणून आणि तुमकां अमको अमाउंट दितात, बट इन मराठी लँग्वेज. ओके, तू 20 lakhs प्लस म्हणू शकता अमाउंट, 20 lakhs प्लस म्हणू शकता अमाउंट, बट हांवें दिवूं ना बिकॉज आमच्या कोंकणी लँग्वेजीन आमकां ते फेमस करपाक जाय. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, आमकां एक आउट ऑफ द कंट्री आमकां एक ऑफर येयलेली आसा की तुम्ही हांगा शो करात आणि तुमचे कितें जाता तुम्ही बजेट व्हरात. सो हांवें तुमकां कितें म्हटलें, आमकां हांगा तितून थंयसर येवन आमकां जोडपाचें ना. सो कितें आसा, आमी थंयसर येवन रिस्क घेवंक शकना की आमी इन्वेस्ट केले आनी आमकां मेळोंक ना जावं चड मेळ्ळें. सो हांवें तुमकां कितें म्हटलें की थोडोसो एक बारीकसो अमाउंट आमकां दी आणि तुम्ही शो करात थंयसर, बिकॉज आमी रिस्क घेवंक शकना. बिकॉज तेंचे एक हॉल 10 lakhs पडटा, एक हॉल 10 lakhs आणि कॅपॅसिटी कितली सांग, 500. सो हांवें तुमकां कितें म्हणलें, म्हाका चड कांयच ना, म्हाका एक बारीकसो अमाउंट दी, आमी एक फिल्म घालतात म्हणून आणि तुम्ही बजेट हे करात. बिकॉज आमी हे पयशे करपाक लायक फिल्म करूंक सोदना, आमच्या युथाक आमी फुडें काडूंक सोदता की अशी फिल्मां काडात म्हणून. सारकें ब्रो? सारकें, एक्झॅक्टली. आमी जस्ट दाखयता की बाबा तुम्ही हितून येयले जाल्यार तुमकां कळटलें की बाबा ऑडियन्स कितको सपोर्ट करता. कित्याक आमी जो हाऊसफुल 4 शोज आमी हाऊसफुल पयला ते पळोवन आमचे काळी सध्या हांव तितूनच आहा सध्या तितलें. आणि कितें आसा, थोड्यांनी आमचो साथ सोडलो बिकॉज ऑफ द क्राउड ऑफ टू मच. कितें आसता, क्राउड असले म्हणून पयशे आसना. ओके, आणि पयशांनी मनशाक केन्ना विकतो घेवंक जायना. फॉर एक्झाम्पल साई कळ्ळें तुका, तेणी आपूण जावन येयल्लो आसा तो, कळ्ळें तुका. आतां फॉर एक्झाम्पल माझे कडेन समज कितें आसलेलें समज बेनिफिट समज आसले जाल्यार हांव तेका खंय ना खंय तेका पे करपाक पावतलो, बट पावना. बट स्टील आय फील लायक की म्हाका कोण तरी दिवपाक जाय, बट हांव सांगूंक शकना की हांव तुका पे करतलो, चॅलेंज करूंक शकना. बिकॉज आय डोंट नो अबाउट एनीथिंग. बिकॉज हांवें इतले रेट काडलेले आसा, इतले लोन्स काडलेले की ते फिट जातले काय म्हाका आनी खंयचो बिझनस नाल्यार म्हाका कामाक लागून तो फिक्स करचो पडटलो ते हांव नकळो. सो हांव कोणाक प्रॉमिसूय करूंक शकना तशें. आणि जे कोण आमकां सपोर्ट करताले तेणी सुद्धा हात फाटी काडलो, कित्याक की तांकां दिले आमकां बेनिफीट जाता, बट तशें आसना. जशें दिसता पळय तशें आसना, कळ्ळें तुका. आणि काय जे बरे इन्फ्लुएन्सर हे आसा तेमी हात फाटी काडलेलो आसा, कित्याक तांकां दिसता की आमकां बेनिफीट आसा, कळ्ळें तुका, आनी आमीच आमचें नांव करपाक सोदता. बट नो, तशें आसना. तुमी आयज आमकां कंटिन्यू सपोर्ट केले जाल्यार आतां ऑलमोस्ट विथआउट देअर सपोर्ट आम्ही ऑलमोस्ट 3200 क्राउड क्राउड, एक्झॅक्टली 3200 क्राउड, बट 2500 आमचो लो गेलेले आसा. पण इतको क्राउड हाडपाक नॉर्मल मनशा कडेन पॉसिबल आसा पॉसिबल, पण आम्ही हाडलो. कित्या खातीर हाडलो, शिद्दत से म्हणटा ते आमचे मन असले करतले. कसं हाडलं पण तुम्ही, कशा अट्रॅक्ट केले? सो आम्ही कोंकणी फिल्म केला, सो तुम्ही आमची तिकेटी घेवपाक शकता. आम्ही लोकांच्या दारान गेलेले आसा. सो हांवें केन्ना हारूं ना. म्हाजेर एक म्हयनो आहल्या म्हणटकच व्हडल्या मनशान म्हाजेर प्रेशर हाडलेलो आसतलो की आमी तुमकां सपोर्ट करनात म्हणून. आमी केन्ना जिद्द हारोना आणि तेणी म्हाका केन्ना साथ सोडूना, आमचे कडेन सपोर्ट ना. प्रथमेश आमी करया बिकॉज आमची फिल्म बरी आसा म्हणलें. सो आमी लोकांच्या दारान वचोन जे कोण बरे आसात तेंचे सर तुम्ही आमचे थोडेसो आमकां तुम्ही हेल्प करूं शकता. रिक्वेस्ट केलो म्हणून आमी ल्हान जायना. आमी रिक्वेस्ट करून आयज आमकां इतलो क्राउड मेळ्ळो आसा आणि तेंचो मोगूय मेळ्ळो आसा. मेन म्हणल्यार कितें, आमी ब्रँडिंग केलेली आसा. मेन ब्रँडिंग केली आसा. नॉर्मली सांगचें म्हणल्यार कितें, ब्रँडिंगेक स्पॉन्सर आसता, पण आमी तांकां कितें म्हणलें सांग, तुमी एक 25 टिकेट्स घेयात आनी तुमचे आमी ब्रँडिंग करतात. बिकॉज आमकां मनी रिलेट करना, तुमचे जे क्राउड आसा पळय तो आमकां रिलेट करता. अंडरस्टूड? कितें म्हणपाक वयता, आतां समज तूं म्हाका 5000 दी, आपूण तुजो लोगो घालता, आमी तशें करूना आनी टिकेटी ह्या कडेन विकता. नो, हांवें म्हणलें तूं 25 टिकेट्स घे आणि तुमचो हांव लोगो घालता, बट तुमच्या लोकांक मात हाडा, वेस्ट करनाका. हें हांवें सांगलेलें बिकॉज आमकां लोकांचे व्ह्यूज जाय आमचे फिल्मा बाबतींत. फाल्यां ते 25 दोग जाणां तरी म्हणटले अरे तेमी फिल्म काडला मरे, तू एक व्हिडिओ काडटा, तूं बीन कितें कर मरे. सो ते आपल्या भुरग्यांक एनकरेज करपाक शकता. सो दॅट इज इट. थँक्यू सो मच तुम्ही आयली म्हणून. आणि प्लीज परत जेन्ना स्क्रीनिंग जातली खंय सावथान जातली, रवींद्र भवन नाल्यार साखळीम सायड तेन्ना वचून पळयात.
बिकॉज बरी आसा, सगळ्यांनी बरी आसाच म्हणला, सो वचून पळयात. दॅट्स इट. थँक यू आणि प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.